दीस ब्रेस्तार सप्टेंबराची 18 तारीख 2025. पयलें वाचप सांपावलान तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 ओळ 12 तावन 16 पर्यंत. भोव मोगाच्या पुता, तूं ल्हान प्रायसो म्हणून लेखून कोणूच तुजी बेपर्वा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी, माया मोगान, विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यंत पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यांत, प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत तुजो वेळ करसी. मालगड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरां सरी तुका लाभलेल्या आत्मीक देण्याची अलक्षा करिनाका. ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत तो कार्यारुपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती समेस्तांक कळीत जातली. सदांच थिरासण सांबाळ. तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तूं कस आनी तुजी शिकवण आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 111 7 तावन 8, 9 आनी 10. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती. नितीची आनी सताचीं कृत्यां, विश्वासीपणाची ताची विधी नियमां. सासणाच्या सासणाक ताणें ती ठरायल्यांत, सता निती प्रमाणे ती मांडून दवरल्यांत. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्परान आपले परजेक सुटका दिल्या. आपले घरार सासणाक ताणें थीर केलां. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराची भेंबिरांत जाणवायचो आरंभ. ही भेंबिरांत धन जी येतात ती सर्व शाणी, ताची स्तुती बाळता सर्वय काळी. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. आलेलुया आलेलुया. शुभवार्ता. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 7 ओळ 36 तावन 50 पर्यंत. फारिजेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिजेवांच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणीत जियेतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिजेवांच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांया सरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्ल्या फारिजेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची फातकीण म्हणून जाणा आसतो. तेन्ना जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मन धरून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकार आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवें आसलें. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमोन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये तें परतून सिमोंक तो सांग लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय देवंक उदक दिलें नाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय. पूण तिणें हांवें भितर सरले घडये तावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना.
तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगतां, जायतीं तिजीं पातकां तीं तिका बोगसाल्यांत. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोग हाका साक्स. जाका थोड्यांच बोगसिलां तो थोड्यांच मोग करता. जेजू उपरांत ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. ताचे सांगाता जेवणार बशिल्ले आपणायतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बोगसितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. फारीजेवान ते स्त्रियेक पातकी म्हणून वलायलें, पूण जेजूचे नदरेंत ती मोग करणार जावंक पावली. हेरांक पळोवची आमची दिश्ट जेजू बरी आसा जे. फारीजेवां परी जर आमी हेरांचे अवगुण, पातकां, उणेपण मात्र पळयता तर तांचो मोग करूंक आमी शकना. पूण जेजू परी जर आमची दिश्ट काकुळतीची जाता तर त्या व्यक्तीच्या परिवर्तनाक आमी अवकाश करून दिता. जेजू थंय आपलो मोग व्यक्त करूंक मोगाची करणी तिणें आदारली. तिच्या काळजांत आशिल्लो मोग भायल्यान व्यक्त केलो. मोग करण्यांनी दिसून येचे. जेजून आमचो मोग केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. पातकी जिणी सांडून जेजूक आमचो मोग दाखोवया.